गरजे पंढरपूर अवघे, गरजे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर, चालला नामाचा गजर. टाळ घोष कानी येती, टाळ घोष कानी येती, ध्यानी विठ्ठलाची मूर्ती, पांडुरंगी जाहले हो, पांडुरंगी जाहले हो, पांडुरंगी जाहले हो. चंद्रभागा तीर अवघे गरजे पंढरपूर, अवघे गरजे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर, चालला नामाचा गजर. नमस्कार आणि येवकार तुमका गोवा 365च्या उत्सव ह्या कार्यावळीन. आणि आयचो उत्सव जावन आसा आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशी हो जर उत्सव पळयलो जाल्यार सगळ्यान व्हडलो, देशांतलो व्हडलो उत्सव अशें म्हणूं येता. कारण जर वारकरी आनी भक्तगण जर पळयले जाल्यार ह्या आषाढी एकादशीक सुमार 13 लाख फाटल्या वर्सा आसले आनी ह्या वर्सा 20 लाखाचेर पावूंक शकता. आनी हे सगळें तेंचे खाण जेवण, पाणी, राहणें हे जर सगळें पळयलें जाल्यार श्री विठ्ठल आपल्या भक्तांक आसरो दिता. तर वर्षान वर्षे ही भक्ती वाडत आसा आनी वारकरी वाडत आसा. दिवचल मुळगांवची वारकरी संस्था ही उत्तर गोंयची चलत पंढरपूर वारी करपी पयली संस्था. मुळगांव पासून पंढरपूर वारयेक सुरवात जाली आनी त्या उपरांत साबार संस्था वारयेक वचपाक लागल्यो. मुळगांवचे संस्थेचो सुर्वेज नांवाचो म्हटल्यार 13 वर्सां सावन वारी करपी रघुनाथ गाड जाणटेपण येयलें तरी सुर्वेचेच उमेदीन आयजूय पंढरपूरची वारी करता. उदगाला पाजून गेले, उदगाला पाजून गेले, उदगाला पाजून गेले, उदगाला पाजून गेले. उतावती वदा गोपाळगा, उतावती वदा गोपाळगा, उतावती वदा गोपाळगा, उतावती वदा गोपाळगा. कैसा वस्तू बोलतो बोले, कैसा वस्तू बोले, कैसा वस्तू बोले, कैसा वस्तू बोलतो बोले, कैसा वस्तू बोलतो बोले. बाळा पोटी मायरी गेलं, बाळा पोटी मायरी गेलं, बाळा पोटी मायरी गेलं, बाळा पोटी मायरी गेलं. गेलं माणूस तिथं उठविलं. आता किती वर्षा वयता आणि तुमची एक पहिली तुम्ही सुरू केले ते सांगा. रघुनाथ भक्तीचा अध्यक्ष 2009 वारी सुरू झाली
12 वर्सां पूर्ण झाली आणि हे जे आमच्या तेराव्या वर्स ह्या 13व्या वर्सा भगवंता आमच्या मुरगांव वारकरी संस्थेचो मठ पंढरपुरात बांदकाम चालू आसा. ही सगळी वारकऱ्याची एक पुण्य आहे. त्या भगवंता आमकां सगळ्या वारकऱ्याच्या खातीर जागो दिल्लो आमकां मठ उपस्थित तयार केलो आसा. धन्यवाद मावळे. आणि आम्ही आयज वारकरी सगळे पंढरपुरात चाललेले आहात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की तो हितूर आमी भावोची साथ आमी केन्नाच सोडूंक ना. 10 वर्सां जाली आतां कंटिन्यू भांगडार वयता आमी. आणि मुळगांव वारकरी संस्थेचो आमचो हो एक आमचे सगळे आहा ते एके कडेन रावन आमी आयज चल्ले आहा पंढरपुरांत वयता तेन्ना. आनी मुळगांव वारकरी संस्थेतर्फे आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि अशें आमकां वर्साच्या वर्सा पंढरपुराक व्हरप ही पांडुरंगान हें कृपा करता. धन्यवाद. कितके मेंबर आहा तुमचे आमचे 270 आहा. आणि कितके वर्सां जाली आतां 13वी वारी जाली. 13 वर्सां जाली. आणि तुमची फर्स्ट ना आमची म्हाजी आतां नाही तुमची जी वारीचो ग्रुप आहा तो फर्स्ट तुमचो ग्रुप म्हणजे आमचो फर्स्ट ग्रुप पहिली मुळगांवची वारी पहिली. श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय हे संस्थेत जाणटी बायलां दादले बरोबर जाणटे तरणाटे बी वांटेकार जातात. पळया कांय विठ्ठल मैखीण. उदगाला पालू गेले उदगाला पालू गेले उदगाला पालू गेले उदगाला पालू गेले उतावती वदा गोपाळा उतावती वदा गोपाळा उतावती वदा गोपाळा उतावती वदा गोपाळा कैसा वस्तू बोलतो बोले कैसा वस्तू बोले कैसा वस्तू बोले कैसा वस्तू बोलतो बोले कैसा वस्तू बोलतो बोले बाळा पोटी मायरी गेलं बाळा पोटी मायरी. मेणकूरची श्री ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय संस्था 13 वर्सां सावन पंढरीची वारी करता. अशें कितें आसा हे वारयेत वर्सान वर्स 15 दीस काम धंदो सोडून फॅमिली पासून पयस रावन ही वारी करतात. हितूंतल्यान तुमकां कितें मेळटलें हाचेर तांची जाप तरणाटी पिळगी वायट संगतीक लागची न्हू म्हणून देवाची भक्ती करप वा वारयेचे अनुभव घेवन बऱ्या मार्गाक लागचे अशी सगळ्यांची इच्छा. उदगाला पालू गेले उदगाला पालू गेले उदगाला पालू गेले उदगाला पालू गेले उतावती वदा गोपाळा उतावती वदा गोपाळा उतावती वदा गोपाळा उतावती वदा गोपाळा कैसा वस्तू बोलतो बोले कैसा वस्तू बोले कैसा वस्तू बोले कैसा वस्तू बोलतो बोले कैसा वस्तू बोलतो बोले बाळा पोटी मायरी गेलं बाळा पोटी मायरी. हरिनाम घेता हो हरिनाम घेता हरिनाम घेता हरिमुखी म्हणा हो हरिमुखी म्हणा गल्लावरती माझा केवारी आला गल्लावर बैठली माझा केवारी आला केवारी आला माझा विठू सावळा केवारी आला माझा विठू सावळा. हे कोठंबी पाळीचे वारकरी पयल्या वर्सा 3 जाणांनी वारयेक वचपाचें थारायलें आनी त्या उपरांत आतां मेरेन 13 जाण जाले. आतां 50शीत पावल्यात. वारी करतना जीव थकाना अशें विचारल्या उपरांत भक्त आसा ते आमच्या मये गांवांसून चालत वारी पंढरपुराक वयता. आयच्या ह्या दिसा सगळ्या भावीक भक्तांक शुभेच्छा दिता आसतना तेंची यात्रा सुखद जावची आनी विठ्ठलाचे आशिर्वाद भरभरून तेंचेर मेळचे. त्यांच्या इच्छित मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो अशें हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. तशेंच
जे जे भक्त भावीक हांगासून चलून वयतले तांकांय बी विनंती करता तेंचे जी यात्रा करता आसतना तेंच्यांनी जी वाहतूक आसतली रहदारी आसतली ती सांबाळून करची जेणे करून हे सगळे भावीक जे हांगासून वयतले ते सुखरूपपणे परत येतले आनी आयज विठ्ठलाच्या कृपेन अनेक अशे भावीक भक्त गोंयासून वयतात सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. एक दोन आहे ताणी दिल्ली जाप ऐकात. किती वर्सां आली तुका अंदाज? आता सारकी माझी 12वी वारी कंटिन्यू 12 वर्सां 2 वर्सां कोरोना खातीर कमी जाली आनी 12वी वारी. बरें, तुजो अनुभव कितें ह्या वर्सा? अनुभव म्हणजे असो की जेन्ना आमी चलता पळय आमकां कांय घरा कडली ही तिची याद कांय नासता. 15 दीस आमी सामके देवाचे हितून खंय न्हिदप जागो मेळटा थंय न्हिदप, न्हावंक मेळ्ळें जाल्यार न्हालें, नाजाल्यार चलता रामकृष्ण हरी करीत. बरें, पूण जेन्ना तुमी सगळे जाण एकी कडेन येतात पळय तो तुजो अनुभव कितें असो? तो म्हणजे असो एकामेकाक आमी सांबाळटा. कितें कोणाक बरें वायट जालें जावं कितें जालें जाल्यार आमी एकामेकाक घेवन चलता, एकामेकाची हें करता, काळजी घेता, सगळे एकामेकाक सांबाळून चलप. म्हणजे जगणें कशें आहा तें तितून तुका कळटा. सारकें जगणें कशें कळटा. लोक जे आसा पळय वाटेर जे कशे त्रास काडटा आमकां दिसता की न्ही आमी दुख्खी आसा म्हणून, पूण जे लोक वाटेर आसा पळय जशे पांयार आमच्या उदक घालता, थोडे थोडे कडेन पांय धुता, म्हणजे आमचे अशे धुयना ते पूण पांडुरंगाचे श्रद्धेन धुतात. पूण अशे लोक गरिबी पळयता आमी, उदक तांकां बाबड्यांक सारकें मेळना, आमी एक एक कळशी अशे पांयारूच वता, पूण तांकां उदकाक सुद्दां अक्षरशः फुडें फुडें आतां महाराष्ट्रांत हाल जाल्या सारके, पूण आमी तेज्या हितून खूब सुखी आसा अशें दिसता. ओके, आतां जेन्ना तुमी पावोंक अशें 2-3 दीस उरता पळय आनी पंढरपुराक पावपाक येता पळय तो उत्साह कितें आसता तुमचो? तो उत्सव सारको कितेंच म्हणून कळना. म्हणजे सगळे वयता थंय वारकरीच दिसता. आतां तरी आमी आमची एक वारी अशी चलता, पूण थंय तशें ना, थंय सगळेच वारकरी. आमी हे सगळे कोठंबीचे जे वांगडाच कंटिन्यू आसा, थोडे नवीन जाले, थोडे हे जाल्या, पूण आमी अशे हो आनी हांव आमकां आमची 12वी तेजी 10वी तेजी अशी. म्हाका सांगात वारीक सुरवात कशी जाली तुमची अशी? वारीक सुरवात म्हणजे अशें आमी तो आनी हांव देवळान बसलेले, तेणी म्हाका एक कितें दाखयलें, रत्नाकर malo हयाडी येयल्या malo पंढरपूर वारी वयता, तेंचो साहेब एक मेकॅनिकल इंजिनियर VM साळगांवकर तो वयतालो. हांव म्हणलें ते वारी वयता तेन्ना फुडल्या वर्सा आमी या, तर तो malo हय चल या फुडल्या वर्सा. जालें अशें करून आमी दोगांयनी, आनी देवाचें हें पळय कशें तें आमी विसरलेले फुडल्या वर्सा वचपाचें, पूण तो कॅन्टिनान तेंच्या ताका तें कितें तें खावपाक दिल्लें, तेजेर ताका ते पेपराचें हें मेळ्ळें तसो कुडको, आनी तेजेर बरयल्लें फाल्यां तेन्ना ही आसली मुळगांव वारकरी संस्था आसली. माऊली malo म्हाका ना रत्नाकर malo फाल्यां malo मुळगांव वारकरी संस्थेची वारी फॉर्मां भरपाची malo दीस. अरे म्हणलें देवानूच आमकां ते येदेशे पेपराक जाल्यार विसरलेले आनी तेजे वरसून आमी फॉर्म भरून गेले, अशें करून वारीक पावले. मागीर एकदां गेले की तुका आनीक हें दिसना फुडल्या वर्सा केन्ना वारी येतली अशें दिसता. आतां तुमी 12 वर्सां केली न्हू हय, वारी, हय. तितूनसून तुजो अनुभव असो? म्हाजो अनुभव म्हणजे प्रत्येक गांवांत कशें न्हिदप, कशें जेवप, कशें लोकां वांगडा परिस्थिती काडप, देवाचें कशें नांव घेवप, तें कशें आपणाक मेळप, हेजेर केच्या पुरा हेजेर भयंकर आमकां हे मेळटा अनुभव. हो तो संप्रदायासून म्हाका मेळटा. म्हाका हितून आनी प्लस जालो ना वारीसून सगळे देव एकूच क्लियर. पूण सद्गुरू हितून हें काम करून हांव 40 किलोमिटर म्हाका स्वामीजीन जेन्ना आमी गेले स्वामीजी वांगडा प्रत्यक्ष, तेन्ना म्हाका अनुभव येयलो की हांव पंढरपूर वारीक चलूंक शकतलो म्हणून. पूण एका तेजे म्हाका बेकी, म्हाका तेजे बेकी. तूं तुज्यान जायना जाल्यार तुका उखलून हांव व्हरता, म्हाज्यान जाल्यार तूं म्हाका व्हर. आतां वय जाल्ल्या कारणान तुका अशें दिसना की बाबा
पुरो आता अशी वारी म्हणून. हें तुजें सारकें वया प्रमाणे कितें ना कितें मनशाक हें आसता हृदयाक, पूण हांगा एक तो देवाच्या हितून गेलो म्हणून तें सगळें विसरून वयता. म्हणजे तुका प्रेशर सुद्दां वाडलो तो नॉर्मल जाता, पूण आपूण देवाच्या हितूर वचून जाय आनी प्रत्येकाची अडी अडचणी कोणाचे बाबा कशें दुख्ख हें आपूण सहन करूंक जाय. आनी तें तेका दुख्ख आसा तें आपणाक दुख्ख हें बी सांप्रदायान गेल्या उपरांत म्हाका खूबसो अनुभव येयलो. गोंय ते पंढरपूर 355 किलोमिटराचें अंतर. वारकरी दर दिसा सुमार 35 किलोमिटराची वाट चलतात. केन्ना केन्ना चडूय. वातावरण थंड आसत जाल्यार चड चलप येता. पूण जाणटे आसून सुद्दां 35 किलोमिटराचो प्रवास करपाक खंयची उमेद आनी खंयची ताकद येता हें सांगता कालिदास शिंदे. कालच्यान सुरवात जाली तुमची? आमची काल सुरुवात जाल्या. आयज आमी मुळगांव कितें मुळगांव मुळगांव वारकरी संस्थेतर्फे हांव आयज 11 वर्सां हे वारी चलता म्हाजी. 11 वर्सां. 11 वर्सां. आनी हांव आतां सद्या जे 2 दिवसांची आमी चला न्हू ते काल एका दिवसान केले आमी. म्हणजे काल आमी 2 डिस्टन्स कवर कितके केले दिसा? 2 दिसाचे कवर केले आमी एका दिसान. 1 दिसाचे कवर. आनी दुसरी गोष्ट आयज आमी फाल्यांची रात वचोंक आमी त्याच गांवान 1 दिसा भितर आमी आयज 2 दिसा भितर 3रे दिसाचे अंतर कट केलेले आहा. ओके ओके. म्हणजे आयज आमी आतां कितके जाले दिसाक अंदाज? आता दिसाक आतां आयज आमचे साधारण म्हणल्यार 45च्या वयर येयले आमी. 45 किलोमीटर दिसाक? हय आतांच काडले म्हणजे सकाळच्यान. हरशी अंदाज कितलो पयलीं चलताले न्हू ते कितके चलताले? आमी अंदाज आमी पयले 30-35 हेच्या वयर चलनासले. 60 आमी आतां 60 बी काडचे पडले आमकां एका दिसाक. काल साधारण 58 किलोमीटर सुमार काल चल्ले आमी. अरे बापरे. स्पीड वाडली तर तुमची? हय. कित्याक लागून हरशी? म्हणजे कितें तूं दीस कमी जाले मरे आमचे. ओके ओके. आनी दुसरी गोष्ट आमकां हे आमकां पावोंक जाय फाल्यां म्हणून आमकां. वातावरण कशें आसा थंयसरलें? वातावरण आतां गरमेचे दीस आमकां मात पावसाचे येना. आनी गरमेन आमचे पांय आमचे हे जालेले आहा सगळे फक्त घामा घुमूंक घालता. रावपाक वस्ती खंयसर तुमी? आतां आमी रस्ता मोटेणे वाडे म्हणून एक गांव आहा ते आमी म्हणजे पाटण्या फाट्याचे आयल्यान. गणगणा नादर काळ गणगणा नादर काळ झाला पाजू गेलं झाला पाजू गेलं उदगाला पाणी उदगाला पाणी उतावत गोपाळा गावात गोपाळा उतावत गोपाळा कैसा वस्तू बोलतो मायरी गेलं बाळा पोटी मायरी गेलं बाळा पोटी मायरी गेलं बाळा पोटी मायरी गेलं मेले माणूस तिथं उठविलं मेले माणूस तिथं उठविलं
श्री केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ मुळगांव आज हे हांगा 9वो दीस आनी आमचे हांगा भोशी हांगा पावल्ले आसा. मुळगांवसून 14 तारीख सुटलेली ही आमची वारी आज 9वो दीस पूर्ण करता आनी 10व्या दिसा कडेन फाल्यांच्यान वाटचाल करता. पंढरपुराक आमी 26 तारीख पावतले सांजचे. तशेंच जे वारकरी आमचे जे वारकरी हांगासर हजर आहा प्रत्येक वारकरी हो एक आपलो घरातली वारी स्वताची वारी कशी आयज चलता प्रत्येकाचे हांगा हे वारीक हातभार आसा. ही वारी जी आसा ही आज 9 दीस जाले आनी 9 दिसांक आमी पायी वारी करीत आयज भोशे हांगा मुक्काम आसा आमचो. तेन्ना आमचे वारयेचे दिंडी प्रमुख हो बापा संजय बुवा महाराज यांचे आमकां विशेष असे हातभार लागलेले असतात. पण आमची दिंडी छोटीशी आहे, 100 लोकांची ही दिंडी आहे. पण अतिशय जे ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, निळा महाराज या संतांनी जे कवित्व केलेलं आहे, जे वाङ्मय लिहून ठेवलेलं आहे, या वाङ्मयाची बरोबरी घेऊन तेच अभंग गात वाटेनं अतिशय आनंद अशा वातावरणामध्ये ही दिंडी येत आहे. आतापर्यंत या दिंडीमध्ये विविध अशा लोकांनी, गोव्यातील दानशूर लोकांनी अनेक प्रकारे अन्नदान, या ठिकाणी सेवादान, पाण्याची व्यवस्था, मधी वाटेमध्ये काही लोकांनी चहा पाणी, अन्नदान अशी सेवा देऊन आम्हाला उपकृत केलेलं आहे. आणि इथपर्यंत आम्ही या आनंदानं पोहोचलेलो आहोत. ही वारी नसून वारी वारी रे मल्हारी, जन्म मरणाची वारी अशी ही वारी आहे. आम्हाला याच्यातून मोक्षपंथाचा मार्ग संपादन करायचा आहे ही आम्ही भावना ठेवून आम्ही सर्व वारकरी पंढरीच्या दिशेनं वाटचाल करत चाललेलो आहोत. हरिनाम घेता हो हरिनाम घेता, हरिमुखी म्हणा हो हरिमुखी म्हणा, गळावरती माझा केवारी आला, गळावर बैठुनी माझा केवारी आला, केवारी आला माझा विठू सावळा, केवारी आला माझा विठू सावळा. वाजवितो हरी काना, गाई सारण्या राधा मुरली 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 वाजवितो हरी काना. खरेंच श्री विठ्ठल माऊलीची भक्ती आमकां खरी जीण शिकयता. ही वारी कित्याक करप ताची देख संतांनीच घालून दिल्ली. वारी म्हटल्यार फकत भक्ती न्हू
बऱ्या विचारांचो अनुभव, मनीसपणाचो अनुभव, भेदभाव पयसावपी संस्काराचे वारे, काळो गोरो, गिरेस्त गरीब, वयले जातीचो सकयले जातीचो हे सगळे भेद हे वारयेत आपसूक गळून पडटात. वारकरी एकदां येतात अनुभव घेवपाक, पण दुसरी वारी केन्ना येता हाची वाट पळयतात. दोतोर सांगतात प्रेशराचे रोगी लेगीत नॉर्मल जातात, डायबिटीज पेशंट लेगीत नॉर्मल मेळटा. व्हडली गजाल म्हटल्यार ब्रेन वॉश जाता, टेन्शन फ्री जाता. विठ्ठल 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 विठ्ठल